स्पीकर सर, हो जो प्रश्न आहा हो प्रश्न पावर फॉर इंडस्ट्री, पावर डिमांड, power outages and the steps government is not taking to fulfill the demand of the industry. I am speaking on behalf of the industry here. Speaker sir, 23 complaints industries associationaच्यो सगळ्यो तांणी दिल्या between 10/5/2022 म्हळ्यार 10 मे ते 6 जून मेरेन सगळे इंडस्ट्रीज असोसिएशन गोंयचे आनी हांकां कंप्लेन दिल्यो की बाबा आमची पावर आमकां आउटेजीस भरपूर जाता म्हणून 686 नंबर ऑफ आउटेजीस वेर देर इन द पीरियड ऑफ 7th एप्रिल टू 27th जून. स्पीकर सर, हाजो अर्थ 36 days 8 hours आनी 27 minutes आउटेजीस जाल्या. स्पीकर सर, आनी पावर म्हारग पावर विकती घेतली फ्रॉम द ओपन मार्केट आनी घेतना थंय कितें म्हणलें की आमकां म्हजे कडेन फायल नोटिंग्स आहा. गोवा HT consumers have requested the government to procure costly power from any source wherein the HT consumers have shown willingness to bear the additional sourcing cost at flat rate. स्पीकर सर, हाजो अर्थ कितें? एक्सपेन्सिव्ह पावर घेवची, ती एक्सपेन्सिव्ह आसतली काय सवाय आसतली तें आमी सरकार पळयना. एक्सपेन्सिव्ह म्हणटा डायरेक्टली. एक्सपेन्सिव्ह पावर आमी घेतले. कित्याक घेतले? कित्याक इंडस्ट्रीक जाय म्हणून आनी इंडस्ट्री ताजे खातीर फारीक करतले म्हणून. स्पीकर सर, ही एक्सपेन्सिव्ह पावर घेतली पूण इंडस्ट्रीक मेळीत ना. तोमी नवेच जालें. पावर घेतली, तांणी सांगलें आपूण पयशे फारीक करता पूण तांकां ती पावर मेळीत ना. स्पीकर सर, हाजेर अशें दिसता की सरकारान पावर घेवपाची डील हातूंत चड फोकस घालो, पावर सप्लाय करपाची डीलीन फोकस घालो ना. आतां बाब सुदीन ढवळीकर नवो मंत्री. आय कॅनॉट से सगळे पावर प्रॉब्लेम जाले ते ताजे खातीर जाले म्हणून, बट सिन्स इज द मिनिस्टर एंड इज अ सिनियर मिनिस्टर, ही नीड्स टू आन्सर अ फ्यू थिंग्स. एक, इंडस्ट्रीक लॉस जो जालो हाजेर कोणें कंप्यूट कितें केलां? कित्याक पयलीं पॅन्डेमिकान ते अर्द मेले, आतां तांकां पावर ना म्हणून ते म्हणटात. स्पीकर सर, कॉलगेट म्हणटा ती इंडस्ट्री कुंडय इंडस्ट्रियल इस्टेटीन तांच्या मतदारसंघान तांणी इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आहा DG सेटाचेर चलोव नाका म्हणून. हें म्हजे कडेन इन्फॉर्मेशन आहा. स्पीकर सर, पावर सप्लाय आज इतली वायट आहा की सरकारान क्लियर कट हांगा सांगचें पडटलें, एक ट्रस्ट बिल्ड करपाक इंडस्ट्री मदीं की तुमकां लॉस जाल्यार वी आर विलिंग टू कॉम्पेन्सेट यू. डू समथींग. यू हॅव टू से हाव यू आर गोइंग टू डू इट. कित्याक ऑलरेडी इंडस्ट्री गोंयच्यान सोडूंक लागिल्ली आहा. तातले तातूंत हे पावर ना म्हणून जर वचपाक लागले जाल्यार व्हडलो इश्यू जावपाचो आहा. स्पीकर सर, हाजे खातीर सरकार पावर डिस्ट्रिब्युशन नेटवर्क अपग्रेड करपाची गरज आहा. आनी एक्झॅक्टली कितें करता? आनी ही पावर म्हारग घेतली आनी ती तांकां पावली ना, ताजेर कोणाक रिस्पॉन्सिबल धरता? हें मंत्र्यान उत्तर दिवचें. येस. सो मातशें जेन्ना हो विशय आमचे कडेन आयलो की देर इज अ इंटरप्शन ऑफ पावर ऑन मेनी प्लेस, स्पेशली इन इंडस्ट्रियल एरिया. आनी इंडस्ट्रीचे वेर्णा इंडस्ट्रियल इस्टेट, थिवीम इंडस्ट्रियल इस्टेट अशे जे इंडस्ट्रियलिस्ट आशिल्ले ते आमकां मेळ्ळे. आनी आय एम प्रावड टू से जर तांणी जनरेटराचेर पावर जर घेतिल्ली जाल्यार कॉस्ट ऑफ द पावर कम्स टू अरावंड 40 रुपीज पर युनिट. आज ती तांकां आमी घेवन म्हाका दिसता 6.5 भितर पडल्या. स्पीकर सर, पावर घेतली पण पावर मेळिना. मेळ्ळी घेतली वॉज इंटरप्शन. आय अंडरस्टँड देर वॉज इंटरप्शन जे पावर तांकां मेळ्ळी. इंटरप्शन जे जाता ताका कारणां खूब आसा आनी त्या खातीरूच हांवें पयलींच आतां जे पयलीं आन्सर दिलां की वेर्णा आमी अपग्रेड करता म्हणून, सालिगांव आमी अपग्रेड करता, कुणय आमी अपग्रेड करता. तुवें जो कुणयचो हें काडलो आनी देर इज लॉट ऑफ प्रॉब्लेम्स इन कुणय. आय नो इज माय पार्ट ऑफ द कुणय इंडस्ट्रियल इस्टेट इज कमिंग इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी. आनी तूं जें म्हणटा पळय इंडस्ट्री भायर वता, इंडस्ट्री भायर कित्याक वता आनी कॉलगेट कित्याक गेली तेंय म्हाका खबर. आय एम वन ऑफ द शेअर होल्डर ऑफ द कॉलगेट. बारीक आसा. स्पीकर सर, पूण कॉलगेट शेअर होल्डिंग पॅटर्न सांगचो न्ही. तूं मंत्र्यान फक्त मंत्री म्हणून उलोवचें. हांव सगळं वाचून मुखार वचपी मनीस.
आनी कॉलगेट वता ती ताका कारणां आसा. ती कारणां म्हाका हांगा सांगपाची गरज ना. प्रश्न तो ना. प्रश्न तांकां पावर दिवपाक जाय, तांचें बरें चलपाक जाय आनी ते प्रॉफिटांत येवपाक जाय. आनी हो इश्यू हांवें सिरियसली घेतला. आय हॅव ऑलरेडी डन सम इन कुणे, पूण ते आमचे टेंडर एक्सेप्ट जालें ना. कित्याक 30% इन्क्रीज जाले रेट्स. 30% इन्क्रीज जाले बरोबर तोंड बाळगला आमी काम करूं शकना. आनी त्या खातीर हांव ते रिटेंडर करता. आफ्टर 15 ऑगस्ट आमचो कोड ऑफ कंडक्ट सोंपले बरोबर इट वील बी रिटेंडर 100%. कारण कुणय आमकांय बरें फॅक्टरी येवपाक जाय. वेर्णा कितें वेर्णा नवें सबस्टेशन जे फाटले फावटी घेतिल्लें ते रिवाय करून परत आमी टेंडर करता. केन्ना सादारण दोन्ही बरोबरूच जातली. सादारण ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबराच्या आसपास जातले. आनी आय वील सी दॅट बाय डिसेंबर. दुसरी गोश्ट आमी सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन आमचे जे पावर मिनिस्ट्री आसा तांचे कडेन उलोवणी चल्ल्या. स्पेशली 1640 कोटीचो प्रोजेक्ट तांकां आमी दिल्या. तातूंत खुबशे वेरिएशन्स आसा. तातूंत अंडरग्रावंड केबलिंग आसा, ST लायन, LT लायन्स आसा, गांवांतल्यो रुरल एरियेंतल्यो LT लायन आसा. आनी हे सगळें करता आसतना 50 मेगावॅट इमिजिएट 50 मेगावॅट ट्रान्सफॉर्मर एट वेर्णा हो जो आशिल्लो तो आमी टेंडर केलो. आनी तो टेंडर 63 MVA पावर ट्रान्सफॉर्मर वॉज टेंडर एट पोंडा. अगेन नो वन कोटेड. ही दोनूय जी टेंडरां आसा पळय पोंडा आनी हे कोणीच कोट करूना. कित्याक फ्लक्च्युएशन ऑफ रेट्स. ना कित्या खातीर फ्लक्च्युएशन ऑफ रेट्स आतां फुडें हें जावचें ना कित्या वयल्यान. आय एश्युअर्ड. कारण ह्यो इंडस्ट्री चलपाक जाय. ना तशें न्ही रे. आनी फाल्यां कोर्ट कोणें केलेंच ना तुजें आसूं नाका. स्पीकर सर म्हजो प्रश्न आसा. ताणें टेंडर केलो म्हणटा तो आनी कोण टेंडराक आयले ना. स्पीकर सर परतें हें जावचें ना कित्या वयल्यान. सी देर आर कंपनीज आमी टेंडर काडले शिवाय इन्कामां दिवंक शकना. इधर आमकां शॉर्ट टेंडर काडचें पडटा किंवा मोठी 15-20 दीस टायम दिवन टेंडर काडचें पडटा. विदावट टेंडरींग प्रोसेस इट इज नॉट गूड. कारण तुवेंच पयर कितें कितें क्वेश्चन विचारलो तो खबर आहा. शहाजान रूट फॉलो कर मरे. कसलो शहाजान रूट. सवाती कळना CPWD मॅन्युअल म्हणजे दोळे मुखार आसा. म्हाका प्रत्येक क्लॉज दोळे मुखार येता. तातूंत तें ना. तो कितें उलयता तें ना. आनी हें सगळें उलयता आसतना व्हेरी सिरियस इश्यू हो. इंडस्ट्री चलपाक जाय. गोंयांत इंडस्ट्री येवपाक जाय. आनी आय एश्युअर्ड टू द हावस येता त्या वर्सांत तुमकां चेंजीस दिसपाक लागतले. कारण आमकां पावर मिनिस्ट्री जी युनियन पावर मिनिस्ट्री आसा तांणी एश्युरन्स दिल्लें आसा जें कितें जाय गोंयकारांक तें मेळटलें म्हणून. आनी आमी ताची वाट पळोवया. एटलिस्ट 6 म्हयने. 6 म्हयन्यांत कितल्यो चेंजीस जातल्यो त्यो तुमकां दिसतल्यो. आनी त्या नंतर आमी येता ते अधिवेशनात ताचेर उलोवया. स्पीकर सर एक थंय जाता. मंत्र्यान सांगलें 6 म्हयने आनी तारक घे. 6 म्हयने आमी आतां उलोवप ना. 6 म्हयने इंडस्ट्रीकूय लायट वता, लोकांचीय लायट वता. वेर्णेच्यान पावर खंय घेतात. वेर्ण्याचें पयलीं सबस्टेशन आसलें वेर्णा इंडस्ट्रियल इस्टेटीक. आतां माजोड्डा, मुर्मुगांव तालुका आमचे फातोर्डा पसून वेर्णेच्यान येता. खंय कितें जालें जाल्यार पयलीं वेर्णा बंद उडयतात ते. आनी लोकांक दिवन इंडस्ट्री कट जाता. एनीवे आतां स्पीकर सर तो कितें म्हणटा की आपूण सगळो कोडल फॉर्मेलिटीज फॉलो करून आपूण ते कोण युनियन पावर मिनिस्टराक मेळ्ळा ते पयशे दितले. हें सगळें काणयो सांगता तो. स्पीकर सर सांकवाळे 2 व्हडले ट्रान्सफॉर्मर जर घाले जाल्यार तुजो इश्यू सॉल्व जाता. जे तूं फूल मुर्मुगांव तालुक्याक दितात 2 व्हडले ट्रान्सफॉर्मर सांकवाळ घाल्यार इश्यू सॉल्व जाता. हें इंडस्ट्रीज असोसिएशनाचें रिकमेंडेशन. तें तूं कित्याक चिंतना. शॉर्ट टर्म मेजर्स म्हणटा ते आसतात स्पीकर सर. जेन्ना प्रॉब्लेम आहा तेन्ना शॉर्ट टर्म आनी लॉंग टर्म म्हणजे हांव ताका तेंच सांगपाचो प्रयत्न करता. पयलो जो ट्रान्सफॉर्मर 50 मेगावॅटचो आशिल्लो तो कोणी कोटूच करूना. सो लेट अस टेंडर फर्स्ट. 1 म्हयनो तरी वतलो. परत आमकां कोड ऑफ कंडक्ट आयला. 15 ऑगस्ट पर्यंत आमकां एकूय टेंडर काडपाक मेळचें ना. 15 ऑगस्ट नंतर हांव पयलें टेंडर हेंच काडटा न्ही. प्रश्नच ना. स्पीकर सर नवी कनेक्शनाची लॉंग टर्मान 3 लिनियर प्रोजेक्टांतलो टर्मिनार प्रोजेक्ट जो आशिल्लो पळय न्ही तोय लॉंग टर्मान आशिल्लो. आनी हांगासर सामके काळे नाम लावन येयल्ले ते सगळ्या जनतेन पळयल्या.
इंडस्ट्रीसांनी Speaker sir, पळयल्या. कोळसो, टर्मनार कोळशाक आमचे opposition सदांच आसतलें. कोळशाचेर उलयना. गोंयची Speaker जनता sir, कोळशाच्या विरुद्ध linear आहा. projectat- हो सरकार कोळशान विकतो घेतला हो आमी चार्ज म्हणटा. टर्मनार Yes, प्रोजेक्ट जो म्हणटात. आशिल्लो पळय न्ही तोय बी लॉंग Speaker sir, ओगी खंयच्या खंय गुणान तन्माराचेर हाडप कळपाक ना. जाय हांगासर कितें आमकां चल्लां तें कोळसो जाय कळपाची आनी कांय गरज नाका. आसा. स्पिकर सर आतां एक प्रश्न स्पेसिफीक विचारता ताका. कनेक्शनां नवी कनेक्शनां आहा पळय ती बंद जावंक ना. मंत्री कशी दिता कनेक्शनां? पावर्स इज सँक्शन सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी म्हणून हो तुमचो फॉर्मॅट आसता. स्पिकर सर नवी कनेक्शनां दीत आहा आनी पोन्नी कनेक्शनाक सप्लाय जायना मागीर कितें करता तूं? सवाती मातशें ताणें मातशें लक्षांत दवरचें कनेक्शन फायल्स नेवर कम टू मी आणि इफ इट इज कमिंग ऑल्सो आय विल नॉट टेक. कशें नाही ते रे? गोष्टी हांवें मंत्री तुजे नॉट कम टू यू म्हळ्यार कितें? इट इज युअर डिपार्टमेंट. डिपार्टमेंट म्हणून हांवें अरे मुख्यमंत्री शुड स्पीक ऑन दीस. आपल्या कडेन येना म्हळ्यार कितें? तुजो डिपार्टमेंट यू आर द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. यू कांट गिव दीस टायप ऑफ आन्सर्स. दीज आर इवेसिव्ह आन्सर्स. स्पीकर सर हाव कॅन अ मिनिस्टर से तेन्ना म्हाका येना म्हणून म्हजें बरें येना म्हणून मागीर कितें हांव पिवन रावूं तुजे घरा घेवन येवं? म्हाका समजना हें स्पीकर सर. कसली इरिस्पॉन्सिबल आन्सर नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम सुदीन ढवळीकर. ती मातशें ताजी जर कितें कंप्लेन आसा ताणें म्हजे कडेन करची आय विल टेक एक्शन. ह्यो फायली स्पिकर सर तेच्यानी पावर डेलिगेट केल्या सांगता पावर डेलिगेट केल्या ई लेवलाचेर जाल्यार हांव पळय फुडें आहा ताका दी तो पयलीं करतालो. पावर डेलिगेट केल्ल्या असल्या कारणान मिनिस्टर तन्मार मिनिस्टर. स्पीकर सर लिनियर स्पीकर सर हेजे पयलीं बाब सुरिनान 24/7 उदक दित म्हणलें ते भाशेन मातशें करून नाका. तें पावर म्हणटा सारकें येवपा जाय. बाय कित्याक जाण तूं ITC नात लँड दिला फॉर सबस्टेशन. तो सबस्टेशन केदो येता तो मातशें सांग. आनी वन मोर थिंग स्पीकर सर टेंडर करता म्हूण टेंडर करून नासतना जाय तें हेजे पयलीं काम केलो हा. PWD केलो हा सगळ्यान केलो हा. देर इज अर्जन्सी फॉर इलेक्ट्रिसिटी. Why are you not doing that for that? एक minute for light light is something which is essential. The government लोकांक light उदो दिवपाची light उदो बर रस्ते दिवपाची it is the right of the people. Why are you keeping it saying that one second Speaker sir Ramash Rao, why are you keeping it saying that election code is there? Do it because there is urgency. Because of 1 month, 2 months, you know how much the suffering of the industry and the people is. That industrial, by the way, substation actually, employees did it. It was not tendered also. It was done by employees on departmental basis. That was the way what was going on some years back. Now at least you do something so that you give the industry justice. And why industry? Even people will get justice right from Sankwal to Verna. And we also cannot feel things and power automatically. So my question is, because sir, I want the minister to give me an assurance both that subsidies and everything will be ready at least in 3 months. Yes, Minister. I have already assured in the house that Thivim जो 63 megawatt transformer आसा ताजें काम चालू जातलें. 50 megawatt transformer जो वेर्णा आसा ताजें टेंडर 15 ऑगस्ट नंतर आमी परत फ्लोट करता. CPWD मॅन्युअल बिझनेस रूल CVC गायडलायन प्रमाणे हें गव्हर्मेंट वतलें हें डिपार्टमेंट. हांव इतलेंच सांगता आनी सगळ्यांक ताजो फायदो जातलो इन फ्युचर हें एश्युरन्स हांव गव्हर्मेंटाक दिता. Alex, check it out. Yeah, okay.